कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। शिरूरंगा कोसळ पडिल्ल्या डोंगराची माती काढूक आता 60 फूट लांब पोकलेन हाडला आणि गंगावळी न्हंयत पडिल्ले माती काडचे कार्य सुरू आसा। केरळ राज्याची लॉरी डोंगराच्या मातये पंदात उरतली अशें काही लोकांनी संशय व्यक्त केल्लो, पण मेटल डिटेक्टर हाण पळयल्यार बी ट्रक लॉरी मातयेच्या पंदात आशिल्ले बदल डिटेक्ट जालना। ताका लागून लॉरी मातयेच्या वेगात न्हंयत पडिल्ली उरूंक शक्य आसा असो अंदाज करून न्हंयत पडिल्ली माती काडचे कार्य चल्ला। ह्या कार्याक MLA सतीश सेलेमी बेळगांवच्यान 60 फूट लांब पोकलेन हाडला। केरळ राज्याची लॉरी डोंगराच्या सकल उरल्यार कळण्यात आशिल्लें, जाल्यार डोंगराच्या मातयेच्या वेगात लॉरी गंगावळी न्हंयत उलटा पडिल्ली उरतली आनी तेजेर माती पडिल्ली उरूंक शक्य आसा। ताका लागून पहिले गंगावळी न्हंयत पडिल्ली माती काडचे कार्य करूंक पोकलेन हाडला अशें MLA सतीश सेलेमी सांगले। ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಗುಡ್ಡ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ। ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಡ್ಡ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪಚ್ಚಾಗಬೇಕಿತ್ತು। ಗಾಡಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಕೆಸರಾಗಿ ಅದು ದೂಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ। ಕೆಸರಾಗಿ ಅದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ನಿಂತಿರ್ಬೋದು। ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಡ್ರೋನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಈಗ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಇವತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೋನ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈಗ 60 ಫೀಟಿನ ಭೂಮಿನ ಏನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಆ ಪೊಕ್ಲೇನನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ। 6 ಮೀಟರ್ದು ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಏನು ರಡಾರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ। 10 ಮೀಟರ್ ರಡಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ತರಿಸಿದ್ದೆ। ನದಿ ರಭಸದಲ್ಲಿ ಹರಿದಿದೆ, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮದೊಂದು ಊಹೆ ಇದೆ। ಈಗ ಸಿ ಬರ್ಡಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅವರು ಸಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ನಮಗೆ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ। ನಮ್ಮ ಮಷೀನನ್ನು ಏನು ಬಂದಿದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತು ತಲೆ ಓಡಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೀರಿನ 1 ಮೀಟರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಂಶಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ। दुचाकी वाहनाचेर वयतना रूख पडून एक व्यक्ती मरण पाविल्ली घटना येल्लापूर तालुक्यांत घडली।
यल्लापूर तालुक्याच्या माळकोप्पा हांगा सरकारी शाळेलागी ही घटना घडली. यल्लापूर तालुक्याचे कब्बीन गद्दी गावाचे वासी 27 वर्ष वयाचे विनय मंजुनाथ गाडिगा हेमी मरण पावले. विनय हेमी आपल्या दुचाकी वाहनाचेर वयताना अकस्मात रूख मोडून पडलो आणि विनय हेमी मरण पावले. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाक लोकांना खूप बरो प्रतिसाद मेळटी आसा आणि लोकांक खूप बरे रिझल्ट बी मेळटी आसा. त्याचे खातीर आम्ही लॉन्च करते आसात. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल. आणि सद्याक संधिवात आणि जॉईंट पेन आशिल्ले पेशंट्स खूप वाडू लागल्यात. उठल्या बसू जायना, धिंबी दुखतात, हातपाय दुखतात, हातापाय जॉईंट दुखतात, कंबर दुखता, फाट दुखता, असले दुखण्याचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. अवर सोशियल गुड संस्थेवतीन माजाळी युनियन हायस्कुलाक स्मार्ट टीव्ही आणि वॉटर फिल्टर दान केले. या कार्यक्रमात संस्थेचे अध्यक्ष पवन सावंत, कार्यदर्शी नागप्पा जी नायक तसेच प्रीती सावंत, प्रमिळाबाई सावंत, हायस्कुलाचे शिक्षक, विद्यार्थी, युनियन एज्युकेशन संस्थेचे सुधाकर शेठ, SV नायक, श्रीकांत सैल आणि इतर उपस्थित आशिल्ले. आयज येतात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.